एमपीटीच्या 9 नंबर गेटींतल्यान गेल्ल्या पेट्रोलियम कंपनीच्या पायपलायनींतल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली। धुंवर येता अशी कागाळ करपी कॉल आयल्या उपरांत ब्रेस्तारा सकाळीं उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी एमपीटीत धांव घेतली। एमपीटीचे खंय वेल्डिंगाचें काम चलतना हो प्रकार घडलो। पायपांतल्यान पयलीं पेट्रोल डिझेलाचो वावर जातालो, मात ते धुवन उडयनासतना तांणी पायप कातरपाक घेतले, जाका लागून हो प्रकार घडला आसूं येता म्हूण उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। आरडीएक्सको खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। कॉल येयल्ले तेन्ना आमी आयुसीन गेट नंबर 9 समोर येता म्हणून आमकां कॉल येयले। तेन्ना आमी ताबडतोब फटाफट आमी हिंगा टर्न आउट करून आमी हिंगा एमपीटीन भितून येयले। तेन्ना एमपीटीची गाडी आसली, तेंच्यांनी ऑलरेडी कंट्रोल केल्लो। ती पायपलायन ते काट करताले। काट करता आसतना भितून तो पयलीं पेट्रोल डिझेल तितून सप्लाय जाताली, ती फ्लॅश आवट करनासतना तेंच्यांनी ती काट आवट करून तेन्ना ताका इस्पाक जालो म्हूण तो एमपीटीचो ऑफिसर सांगता। सो पयलीं तेंच्यांनी ती फ्लॅश आवट करून ती मागीर कट करूंक जाय आनी आमी येयले तेन्ना सगळें सिट्युएशन बरें आसलें आनी कांय कोणाक डॅमेज जावंक ना। सो एवरीथींग इज ओके।